पणजेच्या टोका वाठारात एकाच फ्लॅटात 4 नेपाळी नागरिकांची बोगस मतदार म्हणून नोंदणी जाल्ली मेळ्ळे असो दावो काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केला। नेपाळी भारतात येवन धंदो करपाक शकतात, मात ते दुसऱ्या देशात मतदार कशे जावपाक शकता असो प्रश्न पाटकरान केला। तशेंच वेंचणूक आयोगान हाची चौकशी करून बनावट नावां काढून उडोवची आनी संबंधित अधिकाऱ्यांचेर कारवाई करची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। हाऊस नंबर 75 जेन्ना गेले आणि थंय माय आमची भायर ती आमचे कडेन जिणे उलयले, तिने अग्री केलें की जोकिना गोम्स ती मारिया रुझेन फ्रांसिस मार्तीस तिगेली भयण ती सांगली ती पिड्यार जाली। मागीर सुकोरिना गोम्स, पीटर बाप्तीस गोम्स, नेपोसिनिया गोम्स ह्या त्या घरान रावतात आणि त्या भायर तांच्या बरोबर सेम हाऊस नंबराचेर अर्जुन नेपाली रेजिस्टर जाला, दाल बहादुरी रेजिस्टर जाला आणि मिंद बहादूर कोटकेनी आणि खडक जयगाडी असे हे 4 नावा वयल्यान तरी अशें दिसता की दे आर नेपाली। त्याच्या नावानूच अर्जुन नेपाली हा। म्हजो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक वो प्रश्न आसा की एज पर 1950 इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रिटी नेपालाचे लोक इंडियेन येवन रावपाक शकता, इंडियेन येवन बिझनेस करपाक शकता आणि दे कॅन मूव अराउंड इन द कंट्री। पूण तांकां वोटिंगाचो अधिकार ना। दुसऱ्या देशाचो नागरीक येवन इंडियन वोट करपाक शकता हो प्रश्न म्हजो, हाजेर उत्तर दिवचें। खंयच्या कायद्यान बसता? लिगल आसा काय इल्लीगल आसा? इल्लीगल आसा ते BLO सकट हे जे कोण आहा हांचेर लिगल एक्शन जावपाक जाय, इमिजिएटली हांचे कार्ड कॅन्सल जावपाक जाय। आनी म्हाका एक समजना की हे गोंयकार कशे NOC दिता हांकां। हातून इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय, कोणे NOC दिली, कशे रेजिस्टर जाले, काय BLOन कोणाच्या दबावाचेर हाडून हांकां रेजिस्टर केले। ऑल दीस इन्व्हेस्टिगेशन हॅज टू हॅपन।